कुडचडेचो बस स्टँड आसा म्हणून आसा. बस स्टँडाचेर कसल्योच मुळाव्यो गजाली नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जातात. पावसान तर चडूच हाल. बस स्टँडाचे पत्रे फुटल्यात. चारूय वटेन गळटा. बस स्टँडांत लोकांचेर सत्री आनी रेनकोट घालून रावपाची पाळी. सादें पिवपाचें उदकूय ना. बस स्टँड सारको करून सगळ्यो गजाली बेगिनात बेगीन जाग्यार घालच्यो म्हणून लोक मागतात. आमदार काब्राल म्हणटा फुडल्या 3 वर्सांत नवो बस स्टँड उबो जातलो. आमी डेली कॉलेजीक वयतना हांगा मातशें बसी येवचे म्हणून मातशें रावतात. भायर पावस पडटा म्हणून भितर रावल्यार भितर हांगा कळटा हांगा रावपाक कंडिशन सारकी ना. हो जो बस स्टँड जो आसा तो जवळ जवळ 20 वर्सां सुमार जाली. 17-18 तरी वर्सां जातली. डॉमिका टायमार बांदलेलो बस स्टँड. डॉमिका फाटल्यान अशे 2-3 जाण आमदार जाले पूण ह्या अजून बस स्टँडाची अजून कांयच सुदारणा जाली ना. गोट्या दोन जरी रावले जाल्यार ते गोट्या हांगा रावची ना. एक वेळा पावता मनशाची पळय अशी हालत जाता. ते पळय वयले पत्रे सगळे फुटले कडेन आहा. त्या पत्र्यांचे हांगा बसले कडेन उदक पडटा. वाजत मारले काय हांगा बसपाना. ते गाड्यान रावचे पडटा लोकांक. लोकांक ती एक ती बॉटल उदका घेवन ताका पिवन दीस पडटा. सो हांव मागता आमदारा कडेन आमगे BJP सरकारा कडेन ते बस स्टँड पडल्या बसलें आहा तें मातशें तेगे न्यू जावं पासून हें मातशें अपडेट करचें. म्हाका दिसता एक 1.5 वर्सां भितर बस स्टँडाची काम चालू जावन 3 वर्सां भितर कंप्लीट करून लोकांची फेसिलिटी जी लोकांक जी फेसिलिटी ना ते न्यू बस स्टँडांत टॅक्सी फेसिलिटी, रिक्षा फेसिलिटी, 2 व्हिलर पायलट फेसिलिटी, वॉटर फेसिलिटी, टॉयलेट फेसिलिटी हे सगळ्यो फेसिलिटी थंय आसतल्यो. दालगाद कोंकणी अकादमीन शेनवारा एकाच वेळार रोमी लिपींतल्यान 3 कोंकणी पुस्तकांचें प्रकाशन केलें. एक कादंबरी, एक तियात्र आनी एक कवितेचें पुस्तक ह्या प्रकाशीत केल्ल्या पुस्तकांनी आसा. कोंकणी ही सगळ्यांत म्होवाळ भास अशें दबाज्याचो मुखेल सोयरो फादर लोयला परेरान उलोवन दाखयलें. कोंकणी पंडीत वो साहित्यकार हांव न्हय जाय पूण काळजांत मात आतां सांगला ते भाशेन कोंकणी भाशेचो मोग आसा भरपूर. इंग्लीश भाशे आनी पुर्तुगेज भाशे परस अदीक मोग. खरें म्हणल्यार हांव 4 भासो उलयतां. त्या भायर आनीकूय 3 भासो हांव वाचतां आनी समजतां. पूण ह्या 7 भासां मदें कोंकणी इतली मधुर आनी संगीताचो सूर आसलेली भास म्हाका मेळूंक ना आनी मेळचीय ना. आतां पळोवया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. अर्दवर वाडयला ते कितें हांवें वाडोवंक ना. म्हाका दिसता अनेक संस्थांचे एक्सपर्ट जे एज्युकेशन आहा तांकां इतले हाडून कन्सल्ट करून ते 1 वर म्हणटाले आमी अर्दवराचेर हाडले. ह्या शाळेन कांतान एक बरी गांवांत सुद्दां शाळा इफेक्टीव जावंक शकता हें दाखयलें. 21 वर्साचो रिजल्ट 95%, 97%, 100%, 4 वर्सां निकाल. वी हॅव क्रिएटेड हिस्ट्री इन सत्तरी तालुका. हें सातत्य 1-2 वर्सांचें न्ही. 2012 कैफी जाल्लो त्या वेळार जो मोठो स्कॅम जाला. कोणाक कॉन्ट्रॅक्टर दिल्या, कोणाक बोगस नांवान कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या. कॉन्ट्रॅक्टर दिल्ली कामां जाली की ना हें सारकें पळयनासतना पयशे दिल्या. त्या स्कॅमा बद्दल आमी कंप्लेंट दिल्या हांगा चीफ सेक्रेटरी. आनी ह्या सगळ्या स्कॅमाक ESCच्या स्कॅमाक जबाबदार आसा तो मनोरंजन संस्थेचो सरवेवस्थापक जनरल मॅनेजर बाब श्रीपाद नायक. I would say that if revolts, Dr. Sirdar, were to indeed take place on 10th August 1787, it would have been one of the most comic, peaceful revolt in world history. That the happenings in 1787 need to have their due place in the history of Goa. After all, 15 natives were officially condemned to death, faced public execution. Their bodies were quartered and kept on public display. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.